आमची कासा मुरगोटा आमची दोना उल्लासा सोय सोय सोबेस मोरा आमची मोरा संतोsta आमची कासा मुरगोटा आमची दोना उल्लासा सोय सोय सोबेस मोरा Sokliang kikuchibi, sokliang kikuts papuy, sokli deva burgi, usli amchi fami. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे हे नावीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे हे आसू तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज सान फ्रांसिसाचे परबेची तयारी करून नोवेनाचो 6वो दीस ह्या हाचे समारंभणेक आमचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोळसोल्ल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमचे शिराव आमी सगलीं क्रिस्ताचे गुदान कुडीचे सांदे चोरूय थोडे सांदे हे कुडींतले कोळसोल्ल्यान नेणारपणाक लागून वोकाय निबार दिवन वो आपली खासगी कारणाक लागून ते पवित्र सभेच्या एकचारांत नव्यान येवंक आमी आयज तांचे खातीर मागता. बागियोन फ्रांसीस शावेरान कोडसोल्ल्या सवें आपलो वेळ आनी मोग दाखोवन तांकां जेजूच्या भावार्थ्याची हिदांत एकठायली. आयज आमच्या लौकिकांचो केंद्र लोकसंपर्क साधना केंद्र पास्टोर साक्रिस्तेरींत ह्या 2 प्रांतीक केंद्रां खातीर आमी केरीत भाशेन मागता. तर जेजू भाशेन एमावसाची वाट आमी चोरून पवित्र सभेचे एकचारांतली कोडसोल्ल्यान तांकां परत एकठांवून हाडून ह्या मिसान मागुया. आनी केन्ना केन्नाय आमी पवित्र सभेची फावो तसली वांगडी कशी जिवंक चुकल्या घडी आमच्या पवित्र सभेंतली भायर सरल्यान तांचे सवे मनीसपणान वागोवंक घडी आमी चुकल्या आसतली. दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत बागिवून सदांच आंखवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा शिपडोन गेल्ल्यांक तूं एकठांयताय आनी एकठांयलोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजी काकलुतीची दिश्ट घाल. एकाच पवित्र स्नानान पवित्र जाल्ल्यान ती एका उखोण भावार्थान एकवटलोली जावं आनी प्रितीमोगाचे गाठीन बांदलोली आसूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजाल्या विशीं
इजायासाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. हे फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरां वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताचेशी चडून वेतलीं. इश्पा भायर पोरजां ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जॅकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोनांतावन येतली समोर्त आनी जेरुजाल्यातावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तोरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तोरवार उबारचें ना. हे फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराच्या गोरा सोंतोसान वचुया. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या गोरा सोंतोसान वचुया. सर्वेस्पराच्या गोरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरा सोंतोसान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या. तुज्या दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरा सोंतोसान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुळां चडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुळां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरा सोंतोसान वचुया. सगळींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट, देखून अशें मागतां, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागतां. जबाब, सर्वेस्पराच्या गोरा सोंतोसान वचुया. सगळीं उबीं रावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोलबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सगळीं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू काफेरनावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका प्रार्थून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आर्येन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां
आनी ताका बरो करता. परतीपाळून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनीक म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या आताकाल आसा आनीक म्हज्या काल शिपाय आसात. आनीक तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनीक तो वेता. दुसऱ्याक ये, आनीक तो येता. म्हज्या चाकराक उमकें कर, आनीक तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो. आनीक आपणा फाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायेलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनीक ओस्तोमतेक तावन जायतीं जाणां येतलीं आनीक अब्राहम, इसाक आनीक जाकोब तांच्या सांगाताक सुर्गेच्या राज्यांत जेवणांत बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबांनो आनीक भयणीनो, पवित्र सुबेच्या एकचारांतलीं कडसडल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमचीशी राव हो आयज नव्यानाचो विशय आमी घेतलेलो आसा. बाबेनो, एक फावट एका फिरगोशीन तशें घडलें. क्रिस्म आसलो, तयारी आसली आनी लागशिल्ली तयारी चलतना एक थोडेशे दीस आसात, 8-10 दीस आसात. म्हणसर एकलो दादलो पादवे घराक मेळूंक आयलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर, म्हाज्या चेडवाक क्रिस्म दिवंक जाय. तें ताचें चेडूं दोतोरींक सारकें येनासलें. लागशिल्ली तयारी जाली, दिसूंकच ना. ताका सांगलें, तयारी जायनासतना क्रीम जावचो ना, फुडल्या पाटी दिवचो. हो दादलो आयकोना जालो आनीक मातशें उजत जाली. आनी के वेळार हो दादलो अशें म्हणटा, तूं जरी तर म्हज्या चेडवाक क्रिस्म दिवंक फुडें काडिनाय, हांव म्हजे फामिलीक घेवन बिलिवरान वेता. हांव इगोजेन परत येवचोच ना. न्हू, सबार पावटी असल्यो घडण्यो आमी पळयता. आमचे इग्रोस मातेक जायते आमचे भाव भयणी कडसडल्यात. कोणी थोड्यांक कितें तरी बरें लागना, आपणाक जाय तशें मेळना, करूंक मेळना. थोडी नेणारपणान पवित्र सुबेची वळख ना, नेम कायदे सारके नकत. थोड्यांक जायते पावटी दिसता इगोजेन पॉलिटिक्स आनी कोणी सबार पावटी जाताय बी. थोडे कोणी याज्ञिकांक लागून, कोणी याज्ञिकांची जायते पावटी चुक्योय जातात. थोडी पावटी बाबणो आमकांच लागून आमी एकामेकाक जेन्ना बरी नदरेन पळयना, एकामेकाचे गजाली करता, एकामेकाक खाला उडयता, नांव पिड्यार करता, दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारता, गाराणी घालता. पवित्र सभा आमची एकवटाची सभा. आनी जायते पावटी ह्या भशेन बरें ना. दुसरे जायते पंगड आसात, तांकां आनी कितेंय बरें दिश्टी पडलें, जायते जाण आमची कूड सोडून वतात. म्हणून आयज तोरेकली आमी मानून घेवया आमची चूक सगल्यांची. सगलीं आमी जायते पावटी ह्या वटेन त्या वटेन चुकता, खाल्या पडटा. आनी कधी करून आमची भाव भयणां तीं चुकल्यान, घडये भायर सरल्यान. हांचे सगळे हुस्को आमचो जावं दी. असल्या मनशांक जायते पावटी आमी पळयतना कसले नदरेन पळयता काय? समजे आमच्या वाड्यांत, आमच्या गांवांत कोणूय भायर सरून गेल्लो आसा, मिसाक येना, वो दुसऱ्या पंगडान भितर सरलेलो आसा, आमची वागणूक कसली आमी पळयना. तांकां भायर येता, तांगेर वचून
तांचे लागीं उलोयना आमी मनशां म्हणून आमचो मनीसपणाचो कायदो आमी सांबाळूंक जाय. आयज सुद्दां पयल्या वाचपांत पळयत जाल्यार इसायस प्रभाताचें वाचप कोण भाशेन देव इसायस प्रभात्या वरवीं मनशांक एक बुजवणेची उतरां सोडवणेची उतरां कोडयेत करता. जेरुसल्यान इस्रायलांत थंय जायते खोटेपण आसले, उणीत आसली, मनशां पयसुल्लीं, जायतीं एकामेकाक भायर आयतालीं, वेगळोच आसलो, देवाचें रोखमान करतालीं. आनी कितलेंय आसून आमचो रोसनार देव मनशांक पयसयना, किकोन करिना, तांकां बरी नदरेन परत घेता, तांकां सोडवून बसयता. म्हणून आमचो देव सोपून रोसनार जावन आमकां जर तर बक्षिता, आमकां जर तर मोगान लेखता, आमी कितलीं वायट जावं, कितलीं आमी देवाचेर रोखमान करूं, आमकां तो मोगान पळयता, आमचेर फॉर्मण मारिना. आनी आमी रोसना किरकोळ, आमचें कसलें वडपण. आमी एकामेकाक कित्याक फॉर्मण मारूंक जाय, एकामेकाचें कित्याक आमी वांकडें उलोवंक जाय, दुसऱ्याक कित्याक आमी सकयल उडोवंक जाय, डिवेल्यू. म्हणून सदांच आमचो हावेस जावंक जाय, चुकलोल्यांक बोगसूंक, तांकां निटाय हाडूंक बरे भाशेन. भाग्यून फ्रांसीस शावेराचें जिवीत जर तर आमी पळयत जाल्यार तो एका काळार ताका संवसाराचे वाटेन तो आसलो, ताच्या बापायची येवजण्यो चिंतना आसली, ताका संवसारांत महान व्हडलो मनीस करूंक, नांव जोडूंक, संवसारांत नांव जोडूंक. आनी तो संवसाराक बुलोलो आसलो, देखून चोडले युनिवर्सिटीन शिकप करतना संवसाराचे नदरेन तो आपलें जिवीत मुखार व्हरतालो. आनी थंयसर ताका भाग्यवंत इनास ते लॉयला मेळटा. आनी थोडीशीं ताची उतरां फ्रांसीस शावेराक बदलूंक, नवे वाटेन हाडूंक, कित्याक उपकाराक ताको संवसार जोडलो आनी तुवें तुजो आत्मा इबाड केलो जाल्यार. आनी हीच उतरां ताचे भितर रिगतात. तो नवो मनीस जाता, संवसारांतलो भायर सरता, देवाचे वाटेन याज्ञीक जाता. आमच्या गोंयांत पावलो भाव भयणो, आनी ताका लागून आयज आमचो भावार्थ, आयज ताका लागून आमी कितलीं क्रिस्तांवां पवित्र सभेंत आमी एकठांय आसा. भाव भयणो, आयज केच भाशेन हो आमी निश्चय करुया, आमची बरी देख दुसऱ्यांक जर तर आमी पवित्र सभेंत हाडटले, आमच्या पवित्र सभेंत आसात ते आमच्या वांगड्यांक आमी सांबाळटले, गरजेची वस्त आमचो स्वभाव, आमची देख, हांव एग्जाम्पल उतरांतल्यानूच न्हय पूण आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी दाखोवड करूंक जाय. आनी कोरण्यांतल्यान आमचो भावार जिवंक आमी वावरूंक जाय. बाबणो, आयज शुभ वर्तमान आमकां देख दिता. एक शोधपोती, तो एक दुसरो मनीस आसलो, ताका देव धर्म कितें खबर नासली, पूण जेन्ना तो जेजूस हरशीं येता एक उपकार मागूंक, आपलो चाकोर बरो ना, पिडेंत आसा, तो जेजूक म्हणटा, सायबा म्हजो चाकोर बरो ना, ताका बरो कर. आनी जेजू ताका जबाब दिता, हांव तुमगेर येता, ताका बरो करता. आनी शोधपोती म्हणटा, सायबा तुवें म्हज्या घरान येवंक म्हाका पुरतें न्हय, फावना, एकूच उतर उलय, तो बरो जातलो. इतलो भावार जेजूचेर ताका एकाच उतराची, आनी जेजू जाप जाता. बाबीणो, आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर दवरुया. आमचो भावार्थ भाग्यून फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमच्या जिवितान आमी जियोया. कोरण्यांतल्यान तो दाखोवड करुया. आवर एक्शन्स स्पीक लावडर देन आवर वर्ड्स म्हणून आसा. आनी ह्याच भावार्थान आमच्या कोरण्यांतल्यान आमी दाखोवन करून सगल्या आमच्या भावा भयणांक जी आमच्या सांगाताक आसात आमी सांबाळुया. जी कोण भायर आयल्यान पयस गेल्लीं आसात ती आमकां पळोवन नव्यान परत येतली. लेट example inspire people to remain in the church. आमचो देख सगल्यांक एक कारण कशें जावं, सगळीं आमी बराबर आसूंक. आमची देख भावार्थाची जावंक, जी कोण खडसरल्यांत
तांकां नव्यान परतून पवित्र सभेंत एकठांव. भयणो, हेंच आमच्या जिवितान घडोवंक आयज खेरीत आदार ह्या मिसान दर एकल्याक आमी मागुया. उबी रावया आणि याच भावार्थान बरोवन काय आमची मागणी या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कोसरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणां सवे अदीक मोग मोयपास दाखोवंक आनी पवित्र सभेची शिकोवन दिवन तांकां परतून जेजूच्या हिंडान हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माच्या नांवान फुटी घालिना जावंक तशेंच वेगवेगळीं निबां लावन नागरिकां मदें दुस्पोट घालिना जावंक स्वार्थान कॉन्स्टिट्युशना आड वेता तें पयस करून पोजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सगळ्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखून आनी ताका चिटकून रावन आमी जेजूक दाखवेलीचे जिवे सांदे जावंक अशें पयस गेलेल्यांक परतून जेजूचो मोग आनी काकूत दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जेजू सांगता तें तांकां कोटीन लागलें देखून ती ताका सोडून गेली. पवित्र सभेची शिकवण जायत्यांक कोटीन लागता. तांणी आपली मनां उजवाडूंक आनी जेजूच्या हिंडान परत येवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. भोव दयाळ बापा, कालतेपणी आमी तुका आमची मागणी उबारल्यान ती तूं मानून घे आनी जें कितें आमी मागूंक ना वो आमी मागूंक नकळो तें तूं आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस बोल मानून घेवं. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकेच बोलयेन नव्या कराराची एक पोरजा जोडून घेतली. तुजे पवित्र सभेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे
पासून आमची काळजा उभारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Povit, 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 dolbaranco, sorbes portu, povit, 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 dolbaranco, sorbes portu, sorgani, somsarbolia, dusza voi pova, un sorgi, duca soisu, sorbes moraci navieta, taka soi, un sorgi, duca soisu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोट पोर गोठुया सोम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी काल्सांतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर फ्रांसीस्क आमच्या भाग्यवान बापा फिलिपनेर आमच्या गांवडी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मडींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा समेस्तांची दया कोर म्हण आमी मागता आंकवार मोरे देवाची माई संगती भाग्योन चुसे तिचो पोती भाग्योन धर्मदुता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां थालणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमया शेवतोलें तांणी आपल्या जाग्यार उबे रावंक आमी मागता. जाणी कातोलीक धर्मान बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमया शेवपाचो आनी कोमया शेवल्या उपरांत तुमी बसचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing to receive the Holy Communion. Others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Yo son
सोम्या जेसू आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेसू आमच्या काळजात रावूंक ये. मुनशा सोयमान कातो जालोय सागरा रूपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां काडून वयताय. शांती तुजी आमकां वांटा. सोम्या जेसू आमच्या काळजात रावूंक ये. सोम्या जेसू आमच्या काळजात रावूंक ये. पवित्र आत्म्यान आमकां बोरताय. बापा सारकी आमकां कोरताय. बाबोय तुजी आमी सोगली तिरार आयल्या तुजे सोशी. ह्या वेळार जेजू आमच्या जिवितांत आयलोलो आसा. सगळीं आमी आमचे दोळे धांपुया. आमच्या जिवितांत जेजूचें आसणें आमी अणभवुया. ताचे तावन जायतीं बरेपणां आमकां फावो जाल्यांत. ह्या पासत आमी देवाक दिनवासूया. तशेंच आमची ज्यो गरजो आमी ह्या पवित्र जाग्यार घेवन आयल्यात ती ओगेपणान देवाक आमी उबारुया. उबी रावया. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, जशें आमी सेवला तो संस्कार भावार्थ्यांचो तुजे सवे एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सोबीक तो एकवटाचें कारण जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ह्या मिसा भेटेचो मुखेल येजमान पाद्री एंटनी कार्वालो आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या पाद्री एंटनी रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात पवित्र सोबेच्या एकवटान रावन दुसऱ्यांकूय ह्याच पवित्र सोबेच्या इंडांत हाडूंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. सगळीं सांगातान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें करुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड
लेगून तुझी कूड लेगून कुसूंक कुसूंक दिली ना दिना ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक दिनवासता बापाक दिनवासता आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती तुजी विनोती मागता मागता जोण एकल्याक आपणाक जाय तें हे वेळार ओगेपणान मागचें आमचे ओतरेक आमचे ओतरेक बापाक मानता बापाक मानता तसले जाल्यार तसले जाल्यार तुजे विनोंतीन तुजे विनोती ते शांती पावय शांती पावय म्हूण मागता म्हूण मागता आनी सोगटां पासत सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकांटा बापाक वाकांता आमेन आमेन San Francisco Xaviera, Vora Gora, Radis Namcha Mogan, Nastolia, Besam Gatsaiba, Desaramcha, Sambalunamka, Gopanducha, Besam Gatsaiba, Desargoicha, Sambalunamka, Gopanducha. सवकासायेन गर्दी करी नासतना माटवांतली भायर सरोंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 6वो दीस दिसपट्टी मिसांची मांडावळ सकाळीं 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता हे निमाणें मीस इंग्लीश भाशेन कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेचे साक्रेस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसाची वाचपां करची कशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटरची टेबलार वचून मेळचें फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जातात तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो कोणाकूय सांडलोली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्यो लिटरजी बुकलेट्स कोणाक जाय जाल्यार कंट्रोल रुमान तुमी वचून त्यो विकत्यो घेवच्यो तशेंच आमची वॉलंटियर्स हांगा माटवान त्यो विकतात दर एके पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया बाजिलिकेंत